सीएमाक मेळपाक आयिल्ले कितें इश्यू आशिल्ली? इशू हो नवीन न्हू. फाटलीं 2 वर्सां हो इशू रिलेटेड टू रेंट अँड लीज कॅल्क्युलेशन्स वॉज पेंडींग फॉर अ व्हेरी लॉंग टायम. आमकां खबर आसा की मर्चंट्स अलॉंग विथ ऑल देअर फॅमिली मेंबर्स हॅव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विथ रिगार्ड्स टू दीस मॅटर. आमकां दिसपाक आयलें की हेजे बाबतीन 2-3दा मिटिंग्यो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा वांगडा जाली, पण केन्नाच UD मिनिस्टर अलॉंग विथ चीफ मिनिस्टर ही मिटींग घडूंक ना. 2 म्हयने पयलीं आमी मेळिल्ले तेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलेलें वी वील हॅव अ जॉयंट मिटींग विथ सेक्रेटरी, डायरेक्टर, मिनिस्टर फॉर अर्बन डेव्हलपमेंट आमच्या वांगडा ऑनरेबल मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत, मिनिस्टर फॉर PWD आसले आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसले. सगळे जाण मेळून आयज पयलेच फावटी सगळे जाण एके कडेन आमी येवन ह्या विशयाचेर जायती डिस्कशनां जाले, जायते डायरेक्शन्सां आमकां गावली, and a lot of relief will be got based on steps the government will take in the future. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां that I am extremely satisfied with today's discussion, and we can expect things in the upcoming within 1 month. 1 month's time we can expect relief for the merchants. आयज हो विशय फाटले 1.5-2 वर्सां चालू आसले, थंय तरी I can finally say that there is some clarity, there is some direction, and they will all be in a positive space. इतलेंच हांव सांगूंक शकता. We'll have to wait for the final outcome from the government side. निमाणें कितें आसा, कायदो आसा, कायद्यान जे डिसिजनां जाता ते कायद्यानूच उलोवन कॅबिनेट अप्रुवल जावनूच जातलें. नथींग वील बी डन विदाउट द कन्सेंट ऑफ द गव्हर्मेंट. एकूच हांव सांगूंक शकता आयज कॉन्फिडेंटली दॅट इट वॉज अ व्हेरी पॉझिटिव्ह अँड फ्रुटफूल डिस्कशन. मोस्ट इम्पॉर्टंटली बिकॉज ऑल concerned people were all together. Honorable Minister for Urban Development, Honorable Chief Minister, and Bab Digambar Kamath, who has been very instrumental in supporting us with this entire process. So again, a big victory for all our merchant brothers and our Mapshakars. And this will not only be for the people of Mapsa but across all municipalities in the state of Goa. जसं प्री मॉन्सून वर्क बी जाल्ले आहा मार्केटान, आमी पळयता लास्ट पावसान सुद्दां उदक बी रावतालें थिंगा. So this time Honorable Chief Minister आयजूच म्हाका ते फोटो दाखयतालो. ही हॅड कम टू विजीट आमचे म्हापसा रिवर, जे आमी म्हणटा रायट फ्रॉम ग्रीन पार्क सुरू जाता रायट टील मांडवी. कनेक्टिविटी, डिसिल्टिंग, वायडनिंग अँड बरें मोठें काम, ऑलमोस्ट 150 crores वर्थ ऑफ वर्क इज बींग कॅरीड आउट. तो आतांच सांगतालो की 4.5 किलोमिटराचे डिस्टन्स तेंच्यांनी आयज बोटीन कवर केल्लें. So it shows that there is a nice connectivity of 4.5 kilometers in this Mapsa river, and we will get a lot of relief. आमकां खबर आसा वर्साचे वर्स थंय आमचे गिरवड्या पंचायत, ग्रीन पार्क, all these areas to be submerged, and this effect is to affect us right up till Mapsa, because Nimane Mapsa city is on a hilly area. It is a hill. All the water comes down towards Kholle, Mapsa Market, Angod, Gansod, all these are low-lying areas, and because the main river was congested, the main river was not having enough depth, the entire back pressure and ते सगळे वयर सरोन म्हापशा आमकां खंय तरी नुकसान जातालें. बट आयज खरें म्हाका बरें दिसता टू नो दॅट the desilting work that has taken place, the widening of the Mapsa river in narrow sections, especially next to Green Park Hotel, especially next to Giri Panchayat, all these areas have been taken into account. आणि बोडगेश्वर देवस्थान जे आसा थंय सुद्दां काम आयज मेरेन चालू आसा. येस्टरडे वी वर व्हेरी एक्टीव इन द वॉर्ड ऑफ आंगोड नेक्स्ट टू म्हापसा मार्केट. थंय सुद्दां खूब डिसिल्टिंगा बद्दल WRDचे नल्ला सारखे चोकअप जाल्लेले आसा. सो दे वील मूव टू दॅट एरिया अँड मेक शुअर दॅट ऑल द लो लाईंग एरियाज आर ओपन. म्हाका दिसता ह्या वर्सा पावस सुद्दां बेगीन येवपाचो आसा. सो वी नीड टू बी प्रिपेर्ड. वी हॅड अ रिव्यू मीटिंग ऑफ ऑल प्री मॉन्सून वर्क्स. Honorable Chief Minister सुद्दां सांगला की the term of the municipality will end somewhere at the end of the month. He has directed Director of Municipal Administration to have a joint meeting with all chief officers along with all the teams to make sure that we are monsoon ready for this upcoming monsoon. I can assure the people of Mapsa, based on the work done by the government, that this time we should have very minimum impact of flooding. If it rains more than above, that I cannot give a guarantee for that, but I am confident. जशें काम चालू जाला
जशें काम चालू आसा वी विल बी इन अ गुड पोजिशन. So there is a less chances of flooding this time in the There is a good chance, there is a less chances of flooding because they have actually done good amount of work. But nonetheless, पावसाचेर आसा म्हाका खबर आसा की पोरू पावस सुरू जावचे पयलीं बरे मोठे पावस मदींत आयले आनी आमचे हॉट मिक्सिंगाचें काम सुद्दां चालू आसतना ते सगळे आमचे काम आमचे प्लॅन आसले ते सगळे पिड्यार जाले. Nonetheless, Mapsa received highest amount of rainfall during that time in those 24 hours and we had a lot of issues. And जशें डिपार्टमेंटांनी काम केलेलें आसा म्हाका दिसता we will be impacted the least. Joshua, one more thing is that in the last 5 years we have seen that you have taken various issues of Mapsa. There's an MLA and all. थोड्या काला तूं फ्रिक्वेंटली गेलेलो आसा. ती कामां जाल्या तुजी? जायती जाली कामां. आतांच हांवें एक रिइन्स्टेटमेंट ऑफ रोड्स हाची फायल एप्रुवल घेवन that file will go back for work order, especially in हांगा थोडे लोक from Ganeshpuri एरियांतले आयलेले आसा. They have got a water pipeline connection in Ganeshpuri area. म्हाका दिसता ते लोकांनी एकता नगर गणेशपुरी वॉर्ड नंबर 3 Karaswada, ward number 6, ward number 12, ward number 9, these wards are going to have resurfacing of roads. Milling सुद्दां आमचे चालू आसा. इन द हिस्ट्री ऑफ म्हापसा हाजे पयलीं हें जावंक ना. हें काम पयलेच फावटी जालेलें आसा. हें काम ग्रीन पार्क टू म्हापसा 2 म्हयने पयलीं वॉज द ओपनिंग ऑफ मिलिंग वर्क इन द सिटी ऑफ म्हापसा. वी कॅन सी दॅट आंगोड एरियान काल इन्स्पेक्शनाक गेल्ले थंय मिलिंग पयले फावटी जाला. मिलिंग थंय आयज नाल्यार फाल्यां सोंपतलें. तेजे उपरांत म्हापसा मार्केटान वयतले. हे सगळे वेपारकार हांगा आयलेले आसा. मार्केट ऑल्सो वील गेट मिलिंग. न्यू सर्फेस ऑफ रोड, main Mapsa road from Aramsoda right up till Milagris Church, that road is also going to get milling. Around 300 mm म्हणजे 30 centimeters of asphalt जे फाटले 20-25 वर्सां घातलेले आसा, that will be removed and new levelaचेर आयले. Again that will help us with the flooding. It will help us to open all the cross drains, all the drains जे पॅक जालेले आसा खंय तरी आमकां ते ओपन करपा खातीर. We will have many options to make sure that we can avoid flooding in Mapsa city. सर म्हापसा लाईट जाता ताजेर तुमकां कितें सांगता? ऑलरेडी WRD कडे हो विषय लास्ट फ्रायडे घेतलेलो आसा. WRD has assured us that they will open that nalla. There is no information of any shops of such kind. I will not allow any shops to come unless it is authorized by approval plan of NGPDA and Mapsa Municipal Council or whichever government body that is executing the work. Only if it is officially approved तेन्नाच आमी ते करपाक दिता. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.